नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 22 जानेराक अयोध्येन जावपा आशिल्ले श्रीराम लल्ला प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्याक लोकांची घे गर्दी. मंगळार सावन अयोध्येन राम लल्लाची विधिवत पूजा उत्सवान सुरू जाली. रेलचेल वर्दळ वाडिल्ल्यान थळावे पसरकार उमेदीर. अयोध्येक दाट धुके आनी कुडकुड्याची थंडी, मात लोकांच्या उमेदीक कांयच लागना. अयोध्ये सावन खासा रिपोर्ट. ह्या दिसांनी सगळ्यांच्या मुखार जय श्रीराम आणि मनात अयोध्या भेटीची आस. ही पळयात अयोध्या. 22 तारखे पयली लोकांनी गर्दी सुरू केल्या. राम भक्तांची गर्दी आमकां पांडुरंग काकतकरान अयोध्येंतल्यान धाडल्या ती कांय खिणचित्रां पळयात. शरयू घाटार भाविकांची गर्दी. प्रत्येक नाक्यार रामगीता आणि रामाची भजनां. गल्लींनी मिठाईची ढीग जाल्यार हेर दुकानांय सज्ज. रामदूत हनुमान गडी. हनुमानाच्या दर्शनाकूय गर्दी. कुडकुड्याची थंडी, मात रामभक्त स्वेटर कांबळ कानटोपी घालून सज्ज. ल्हान तशेंच जाणट्या लोकांची च्या नास्ता जेवणा खाण्याची सगळी सोय आसा. कांय कडेन तर रामभक्तां खातीर निशुल्क खावपा पिवपाची सोय. 22 जानेराक हजारांनी भाविकांक खातीर सेक्युरिटी फोर्स तशेंच मेडिकल फॅसिलिटी आणि हेर गजालींचेरूय थंयच्या संस्थेन भर दिला. प्रुडंटा खातीर अयोध्येच्यान रामभक्त पांडुरंग काकतकर. महापालिकेन स्मार्ट सिटीच्या डम कामाचो पोस्टमॉर्टम. स्मार्ट सिटीच्या कामाचे क्वालिटी ऑडिट करात. कन्सल्टंट आणि कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन घेयात. नगरसेवक उदय मडकयकरान महापालिकेच्या बसकेन आवाज चडयलो. महापौर रोहित मोन्सेरात म्हणटा क्वालिटी काम करून घेवप कन्सल्टंट अधिकाऱ्याची जबाबदारी. आमी कितें केलां, आमचे कडेन इंजिनियर आसा न्ही, आमचे कडेन इंजिनियर एक टीम तयार करची, PWC इंजिनियर घेवन आतां एक क्वालिटीचे ऑडिट करपाचें. कित्याक फाल्यां सगळे टायर पेवर्स बसून कॉन्क्रीट करून जेन्ना ते सगळें भितर काम जातलें, वयर चकचकीत दिसतलें, भितर कांय कितें आहा तें कांय करचें ना आनी मागीर कांयच क्वालिटी चेंज करून मेळची ना. पूण हांवें मागलां की आतां जें फोडलेलें आसा, जें काम केलां, कित्याक क्युरिंग जायना कांयच ना, आमी पळयता तें आमचो इंजिनियर आसा, आमचो स्टाफ आसा, तांकां घेवन एक ऑडिट तयार करचें. जे इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय, हांव फायनान्शियल इन्वेस्टिगेशन गव्हर्मेंटान करचें म्हणून मागता. कॉन्ट्रॅक्टर तो कन्सल्टंट तो किंग जाला, तो आतां कळ्ळा आमकां तो कोण जाला, आमाणिका कोण तरी म्हणून तो कन्सल्टंट म्हणून ताणें 8 कोटी घेतल्या फक्त एक प्रोजेक्टाक. अशें कितलेशेच प्रोजेक्टाक कोटीच्या कोटी घेतल्या, आतां तो गायब जाला. तो खंय गेला खबर न्ही. ताका पुलिसांनी धरून हाडतो आनी ताका भितर उडोवचो इन्क्वायरी करून. कित्याक तेजी इन्क्वायरी जावपूच जाय. बिल्डिंग इन द मार्केट नाव वेयर ऑल द फिश वेंडर्स एंड द मटन वेंडर्स सिट. So now that building is unstable and will collapse at any point. So after the 18th, or sometime this month, we're planning on demolishing that building. And we will clear out all the debris and shift the vendors back. Keep notes, quality issues. We've been writing to the smart city also. What Minister and CM are saying is correct. They've been consultants appointed for 8 crores. They should technically be doing their jobs also. Now there are engineers from the various departments also. They also are there. So we'll check and see. Now CM said he's handling everything. So hopefully everything should improve. मया गावातल्या मीन येरादारीक मान्यताय दितना प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि मीन खात्यान तकली वापरूंक ना. हायकोर्टान दोगांकूय सोडले. आता सोमार ते शेनवार मया मीन येरादारीक दिसाक 50 ट्रिपीचे लिमीट. मीन येरादारी विशीं क्लॅरिटी ना, ताका लागून सध्या खंयच्याच गावातल्यान मीन येरादारीक मान्यताय दिवं नाका म्हूण अर्द. सुनावणी 20 फेब्रुवाराक. मये गांवच्यान सुरू आशिल्ल्या मीन येरादारी आड गांवचे लोक कोर्टात गेल्ले. कोर्टान लोकांक थाकाय दितना प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि खण खात्याक वडीर काढले. मीन येरादारीक काय अटी घाल्यात. Although the villagers were prima facie entitled to relief, looking at the fact that 3/4 had already been transported, the court said that the balance 5,000 only and nothing more can go through my villages with certain conditions. One very important condition was that instead of the 230 trucks which were transporting through the village, there would be only 50 trips per day. They also reduced the timing to 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 5 p.m. That is a total of 5 hours instead of the earlier 8 hours.
येरादारीचो प्लान आसले बगर नव्यान खंयच्याच गांवांतल्यान येरादारीक मान्यताय दिवची न्ही म्हूण हायकोर्टाचो आदेश. Office memorandum which very clearly says that no mining ore should be transported through the villages, and has said that this will be a condition for all mining leases in Goa. And since this is a question of transportation, even if there is no mining lease granted, but you are still transporting ore which was mined earlier. So there is, the court says that we are not prepared to believe that this office memorandum has not to be implemented. And secondly, because there was total confusion between Directorate of Mines and the Pollution Control Board, who will approve the route. Director of Mines is saying Pollution Control Board will approve, but Pollution Control Board is saying we are only about monitoring stations, they should choose the route. So they were passing the buck. The court has said 2-3 times we are not clear who is going to monitor, and second, how you are doing real-time monitoring. So they have asked them to file detailed affidavits in the court by February 12th, I think. फुडली सुनावणी 20 फेब्रुवाराक जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. अनुचा अर्थसंकल्प लोकविभिमुख म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयलो. बजेटाच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान सचिव आनी खात्याच्या मुखेल्यांची बसका घेतली. केंद्राकडच्यान आयिल्ल्या येवजणेचोय मुख्यमंत्र्यान नियाळ घेतलो. कार्यवाही अहवाल खंय सभाघरा मुखार दवरतले. बजेटाची रिव्ह्यू मीटिंग जाली. एक म्हणजे सजेशन डिफरंट चेंबर ऑफ कॉमर्स, सीए असोसिएशन, सीएस असोसिएशन, कंपनी सेक्रेटरी ह्या सगळ्यांकडल्यान त्यांची वेगवेगळी सजेशन्स बजेटा खातीर कितें आसा म्हणजे त्या सगळ्यांनी आपापल्या ऑर्गनायझेशनची सजेशन्स सगळ्यांक दिल्या. ताज्या उपरांत आयज खास करून ऑल सेक्रेटरीज आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हांच्या कडेन इन डिटेलान डिस्कशन जालें. तांचे फ्युचर प्रोविजन कितें, तांचें प्लॅनिंग कितें, तांचे प्रोजेक्ट कितें आसतले हाजेर सगळ्यांची सजेशन्स घेतली. सेंट्रल सेक्टर स्किम्स आमी खंयच्यो वापरता आनी कितल्या मोठ्या प्रमाणात सेंट्रल सेक्टरचे आमी फंड्स गोंया खातीर हाडपाक शकता ताजेरूय डिस्कशन जालें. आनी हे फावटीचो पुराय बजेट हो प्रो पीपल बजेट जेका आमी म्हणटा अगेन ऑन द वेगवेगळ्या पुरूज असो जे आमी स्वयंपूर्ण तेज्या आदाराचेर आशिल्लो त्याच पद्दतीन बजेट प्रिपरेशन सुरू आहा. लेट अस सी पळयता म्हणजे बजेट एक्झॅक्टली कितें फोकस करून आसतलो बजेटाच्या वेळार पळयतलो, बट ओवरऑल प्रिपेरेशन जें तें खूब बऱ्या पद्दतीन सुरू आसा. तितूंत एक बरो बजेट. फाटल्या बजेटाचे इम्प्लिमेंट कितले जाले अशें बी डिस्कशन बी जालें तितून. फाटल्या बजेटाचें इम्प्लिमेंटेशन एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आसा तो एसेंब्लीक दवरता. मरणासन दशा आसतना मरणा आड झुजपी व्यक्तींक आतां इत्सा मरण घेवंक मेळटलें. जगपाची शक्यताय उणी आशिल्ल्यांक तांचेर उपचार करप काय उपचार बंद करप ते विशीं निर्णय घेवंक मेळटलो. दोतोर शेखर साळकर उलयला. सुप्रीम कोर्टान हे गजालीक मंजुरी दिल्या. 6 म्हयन्या भितर मार्गदर्शक तत्वां थारावंक IMA सरकाराक आधार करतले. अटल बिहारी वाजपेयी who was for months in ICU, कळ्ळें न्ही, nobody could see him, nobody तांचे कोण तांचे बरोबर ना, and he died as a single man without any म्हणजे सामको म्हणजे ICUन कोण ना, दोतोर पळयतात वतात, ताजे वळखीचे कोण ना, ही नॉट इन ताका व्हेंटिलेटर आसा, चलता व्हेंटिलेटर. सो दीस थिंग्स कॅन बी प्रिव्हेंटेड. आतां आमकां लिगल प्रोविजन्स आसा टू डू दॅट, आनी दॅट्स वाय आय थिंक वी कॅन गो हेड विथ दीस. आनी आय नीड तुमच्या सगळ्यांचो सपोर्ट जाय, कित्याक बरोबर नॉलेज लोकां कडेन वचप हे तुमच्या हातान आसा. ते मातशें ट्विस्ट करून घालें जाल्यार रॉंग मॅसेज मायट गो टू द पीपल. सो आमी ती हळू सिस्टम जशी करतली तशी वी विल कीप यू इन्फॉर्म सो दॅट द प्रॉपर मॅसेज गोज टू द पीपल. इन पेशंट विल सेव लॉट ऑफ मनी अननेसेसरी स्पेंडिंग ऑन द ताजे इन्वेस्टिगेशन्स, व्हेंटिलेशन, ताका ट्रिटमेंट वीच इज फ्युटाईल ट्रिटमेंट. सेकंड थिंग ताजें तें मरण वाडोवन आमी ते फॅमिलीक फूल गेटींग इनवॉल्ड इन दॅट बिवरेजमेंट, ते तांकां स्ट्रेसफूल लायफ सारकें तांचें जाता. सो इन व्यू ऑफ दीस आय थिंक दीस सुप्रीम कोर्टान आतां एक गायडलायन घाल्या. गव्हर्मेंटान ताजेर फक्त एक प्रोटोकॉल सारको घालपाचें, कशें जावपाचें. वी कॅन हेल्प गव्हर्मेंट इन डुईंग दॅट, आनी मे बी बाय एंड ऑफ एनदर 6 months or so वी शूड सी टू इट दॅट दीस इज पुट इन एक्शन. पेशंट कॅन टेक द डिसिजन आनी ही कॅन रायट आनी मागीर नोटरी बिटरी कितें करपाचो स्टँडर्ड प्रोटोकॉल आमी घालून दितले. हांव म्हाका जाल्यार इनक्युरेबल डिसीज हांवें म्हणलें ना, म्हाका बाबा चड त्रास काडपाचें ना, आय डोंट वॉन्ट व्हेंटिलेटर, आय डोंट वॉन्ट एनी तुमची किमोथेरपी ना, कांय ना, आपल्याक फक्त जस्ट पेन किलर आनी हें दी, हें हांव सांगूं शकता. सो दॅट दे हॅव टू मीन डॉक्टर कोण आहा ते ही हॅज टू फॉलो माय दीस एडवायस.
दुसरें म्हजी तकली शाबूत हांव सांगता की म्हजी जेन्ना तकली शाबूत ना तेन्ना आय कॅन नॉमिनेट संदेश बाबा तूं म्हजें डिसिजन घेतलो ऑर म्हजी बायल डिसिजन घेतली कोण डिसिजन घेतली दॅट पर्टिक्युलर डिसिजन यू कॅन गो हेड. मॉडेलिंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट मेळोवन दिता हाय रिटर्न दिता म्हूण सांगून साळगांवचे एकलेक 13,98,000ची ऑनलायन तोपी फेसबूक मेसेंजरा वयल्यान वळख वाडोवन किड्स ऑफ मॉडेल अकादमी कडेन टेलिग्रामा वयल्यान कनेक्ट करून वेगवेगळे हायज दाखोवन तोपी. क्रायम ब्रांचीन अनवळख्या आड FIR रजिस्टर केला. मॉडेलिंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट मेळोवन दिता हाय रिटर्न मेळोवन दिता म्हूण सांगून साळगांवचे एकलेक 13,98,000ची तोपी घालपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. सायबर क्रायम पुलिसेंत आयिल्ले कागाळी प्रमाण ते बायले कडेन फेसबूक मेसेंजरा वयल्यान एकल्यान कॉन्टॅक्ट वाडयलो. पयशे जोडूंक मेळटले म्हूण सांगून ताका किड्स मॉडेल अकादमी ह्या टेलिग्राम ग्रुपार व्हेलो. ह्या ग्रुप अकाउंटाचे एडमिन टिया आनी डार्लन अशें रिपोर्टांत नमूद केला. थंय ताका एक टास्क दिलो. तो पुराय जातकीच बिटकॉयनात पयशे इन्वेस्ट कर म्हूण सांगलें. तशेंच मॉडेलिंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट मेळोवन दिता हाय रिटर्न मेळोवन दिता म्हूण सांगून 13,98,000 रुपया ट्रान्सफर करून घेतले. जेन्ना खंयचे कडेन कांयच ना आपल्याक लुटला म्हूण कळ्ळें तेन्ना ते बायलेन पुलिसेंत धांव मारली. सायबर क्रायमान अनवळख्या आड FIR रजिस्टर केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मुळगांव दिवचले हावसिंग बोर्डान 20,000 स्क्वेअर मीटर जमीन ESI हॉस्पिटलाक दिल्या. मंत्री बाबूश मोन्सेरातान मंत्रालयान जाल्ले ESI कॉर्पोरेशनाच्या बसके उपरांत उलयलो. हे 150 खाटीचे हॉस्पिटल जातले. बांदकाम प्लान करप खंय सुरू जाला. Another 150 bedded hospital is going to come because they have taken a land from housing board for 20,000 odd square meters and at Mulgaon it is. So that it is almost gone to a stage of planning stages. Because then we have only told them basically to take a local also some say architect from PWD and all this thing. So that as far as the condition of our this thing, our condition basically should be met first as our stage is concerned. So this is just a planning stage, okay then? It is a planning stage as far as planning of the building is concerned. Yeah, the total area is around 20,000 at Mulgaon. So by when we are trying to put a foundation, foundation also most important. We are not looking at the foundation part of it. We are looking at hospital should be completed soon. 5 doctor dispensary at Kundem. Construction of 5 doctor dispensary and branch office with TR facilities at Mapusa. 2 branch offices at Varna Industrial Area, Bicholim Industrial Area are coming. And ESI is going to celebrate a special services fortnight from 5th February, and there will be so many activities for the benefit of the beneficiaries. फाटल्या 18 वर्सांत गोंयांत गरिबांचो आंकडो 18.20% वेल्यान 0.37% मेरेन देंवलो. सुमार 75,000 मेरेन गोंयकार गरिबीच्या मेरेर म्हूण नीती आयोगाचो रिपोर्ट. भलायकी शिक्षण आनी आलाशिरो ह्या 3 निकशांचेर नीती आयोगान हो रिपोर्ट केला. गोंयांतली गरिबी देंवता म्हणून नीती आयोगाच्या अहवालांतल्यान स्पश्ट जाता. फाटल्या 18 वर्सांत गरीब गोंयकार 75,000 मेरेन देंवले. नीती आयोगाचो रिपोर्ट पळयात. 2005 ह्या आर्थीक वर्सा ते वेळचे लोकसंख्ये प्रमाण 18.20% लोक गरीब. 2015-16 हे प्रमाण 3.76 इतले आशिल्ले. 2019-20 हे प्रमाण 0.84% इतले उणे जालें. 2013-14 अदमासा प्रमाण गोंयांत 2022-23 मेरेन 5.15% लोक गरीब आसूं येता म्हणून अदमास आशिल्लो. मात 2022-23 हे प्रमाण 0.37% इतले देंवलां. आयोगान 2023 जाहीर केल्ले अहवाला प्रमाण सुमार 45,000 लोक गरिबींतल्यान भायर सरल्यात. मजगतीं पुराय देशांत 9 वर्सांत सुमार 24,82,00,000 लोक गरिबींतल्यान भायर सरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देशभरांतल्यान कांय मोजक्या लोकांकूच अयोध्येन श्रीराम प्राण प्रतिष्ठापना सुवाळ्याक आमंत्रण आयलां. गोंयांत कांय मोजक्यांकूच आमंत्रण मेळ्ळां. तातूंत गोंयचो उद्देजक आनी पर्तकाळ मठाच्या समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेपो प्रुडंटान बाबा धेप्याक गाठलो. तुमकां इन्वायट येयला पयलें तुमचे रिएक्शन. म्हाका दिसता असो हांव मानता की ही मोठी भाग्याची गजाल आसा. प्रत्येक हिंदू मनशाक
एक गर्वाचें फिलींग आसा की म्हणजे रामाची पूर्ण प्रतिश्ठा जाता मूळ जाग्यार. म्हाका दिसता हाजो सारको आनी दीस ना. आनी पर्टिक्युलरली आमी जे आसा जे पर्तगाळ मठाचे अनुयायी आसा, जे पर्तगाळ मठाचे अनुयायी आसा तांकां रामदेव म्हणटा तो रामदेव आनी वीर विठ्ठल म्हणटा तो मुख्य देव. म्हणजे ताका लागून डबल खोस भोगता की आमकां संदी मेळटा थंय वचपाची. म्हणजे आमच्या पिडयेक हो असो दीस पळोवंक मेळटा. काही म्हजो आजो बिजो सदांच म्हणे रामदेवाचें थंय हें जावपाक जाय म्हणून, ताका काय पळोवंक मेळना. म्हणून म्हाका दिसता आमचें जनरेशन हें लकी जनरेशन. देव सांगिल्ल्या प्रमाणे थोड्या गोंयकारांक आमंत्रण आयलां आनी थोडे वतलेय बी. म्हाका दिसता आमी सगळेच मेळून गोंयचे प्रतिनिधी अशें म्हणून समजूं येता. म्हाका दिसता आमच्या प्रधानमंत्र्यान सांगिल्लेंच आसा आनी तशें सरकारानूय सांगिल्लें आसा की जे आपली गांवांन हांगा गोंया एक बरें आसा. दिसता प्रत्येक परिसरान म्हणजे तालुक्यान म्हण एक राम मंदीर तरी आसा. थंय एक अवश्य वचचेंच. आनी दुसरें आपलो जो मंदीर आसा ते प्रत्येक देवळांनी साजरो जावपाचें आसा. म्हाका दिसता सगळ्यांनी वचून थंय एकमेळ मेळून साजरो करचो अशें म्हाका दिसता की म्हणजे एक विनंती करचीशी लोकांक. आनी हांव जाणा लोक भरपूर संख्येन थंय उपस्थित आसतले. दोन कॉन्ट्रॅक्टर बदलिल्ल्यान बेळगाव अनमोड गोंय हायवेच्या कामांक कळाव. कॉन्ट्रॅक्टराक नोटीस काडल्या. खानापूर ते अनमोड मेरेनचे काम रोखडेच जातले. कारवारचो खासदार अनंत कुमार हेगडे सांगता. ताणें 5 वर्सांत पयलेच फावट रामनगर भोंवडी केली. कार्यकर्ते आनी लोकांकडे संवाद. इसलिए दो बार हमने कॉन्ट्रैक्टर को चेंज किया. ये भी बदमाश वही निकला है. उसको भी दोबारा हमें नोटिस दिया है. करना तो करो, नहीं तो हम पूरा वसूल लेंगे, पेनाल्टी के साथ पूरा वसूल करेंगे, ऐसा नोटिस दिया. पहले यहीं के लोग उसको लेकर के कोर्ट में चले गए, कोर्ट में अटका रहा. तो बाद में वो पूरा जंग लड़के कोर्ट में तो बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बदमाश निकला, वो काम नहीं कर पा रहा है. उसको भी हम ठीक करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम कर नहीं सकते. कानून की जो भाषा है वो एकदम करने नहीं देता है. प्रुडंटा खातीर हांव प्रमोद फोंडे. 1528 बाबरान अयोध्येन श्रीरामाचे जल्मस्थानार बांदिल्ले बाबरी मशिदीच्या अध्यायाक 500 वर्सांनी 22 जानेराक पूर्णविराम. भारताचे आराध्य दैवताच्या जल्मस्थळाचेर मुक्ती लढ्यान 1885 पयली याचिका. 1949 मुर्तीक अयोध्येन सुवात. 1968 पुजेक मेकळीक. 2010 ते 2/3 जमीन आणि निमाणे 2019 पुराय जमनीचो हक्क रामलल्लाक. अयोध्येची लोक चळवळ उभी केली कर सेवकांनी. कर सेवकाचे कार सेवक जाले. 90चे सुरवेक हजारांनी कर सेवकांनी हे खातीर घर दार संसार जिवाची आहुती दिली. कार सेवेंत बायलांचोय व्हडलो वांटो. कार सेवकांचे एक अनुभव स्वता तांच्या तोंडान लोकां मुखार हाडपी ही सिरीज. एकोणीसशे 90त कारसेवक अयोध्येत वताले तेन्ना देशभर व्हडली दिवाळी. मात कारसेवकांची व्हडली दिवाळी आणि तुळशीचे लग्न झाशीच्या बंदखणीत. थंयच खंय तुळशीचे लग्न. आताचो उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक त्या वेळार खंय तुळशीचो न्हवरो. गोव्यात ते तुळशी लग्नाचो कार्यक्रम असता पळय, तुळशी लग्न. तर ते तेन्ना ते आमी थंय तुळशी लग्न केला. तुळशी विवाहाचो कार्यक्रम हो आमी झाशी समथरात केला. हां, जे अशें ओपन सगळे जेली भितर तुळशी विवाहाचो कार्यक्रम केला. हय हय, सगळे बसून बिसून सगळे सुशेगाद. आनी तांकां अशी उमेद तुळशी विवाह तेंच्यात हें ना न्हू, मी तितलें हें ना. तेंचे दिवाळीचो कार्यक्रम खूब व्हडल्या दबाज्यान जाता, मकर संक्रांतीचो जाता, पण तुळशी विवाह तितलो हें ना. आमी तुळशी विवाह केलो थंय, ते एक लक्षात आसा. म्हाका दिसता न्हू, म्हणजे आत्तां सगळ्यां कुडके म्हणून एक आसलो फोंड्याचो आमचे वांगडा कारसेवक, तो आसलो असो दिसता. हां, तेणें केलो. दाम्पत्य कोण आतां लक्षात येना, काय कोण बसलेले लक्षात येना. हां, श्रीपाद भाऊ बसलेले.
श्रीपाद भाऊ बशिल्ले. श्रीपाद भाऊ बशिल्ले. हय हय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. हे आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.